पेक्षा कमी म्हटले, बट एक सांगता तांकां मिनिमम सॅलरी ही आता जो नवीन जॉईन जाता ताका 25 आनी एबाव मेळटा. जेंकां सपोज थंयतरी 8 वर्सां कंप्लीट केला त्यांचो इन्क्रिमेंटा सयत त्यांची सॅलरी 35,000च्या वयर गेली. पयलीं मेळटाली, हांव ना म्हणना. आता स्पीकर सर हांव परत एकदा सांगता, तुका जर 8,000 सॅलरी कोण जर टीचर मेळटा म्हणून सांगता सर न्ही जाल्यार ताका म्हाजे कडेन फाल्यां घेवन यो. तूं 8 स्पीकर सर हांव ताका परत सांगता, तेंच्या कदाचित तो पॅरा टिचर आसूनी, तो कॉन्ट्रॅक्ट टिचर आसूनी, तो समग्राचो टिचर आसूनी, खंयच्याच टिचराक सॅलरी जी आसा पळय न्ही 25,000च्या सकयल मेळना. तू फाल्यां घेवन यो ताका हांव सांगता. स्पीकर सर थोड्या जाणांची सॅलरी थोडे दीस उरलेली कारण त्याची कॅल्क्युलेशन्स आमच्या समग्राचे डायरेक्टर बाब गाडी आसा ते करीत आसा आनी तेंच्या कडेन आफोवन तेंच्या कडेन डिस्कशन सुरू आहा. म्हणजे ताका 5 वर्सां जाल्यार तेजो इन्क्रिमेंट घालून तेजो स्लॅब वयर वता म्हणून तेंची सॅलरी थोडे दीस उरल्या. तो ती सॅलरी दिता आमी, आमकां दिवपाक चवथीच्या पयलीं सगळी सॅलरी जातली. तेंची उरल्या फक्त इतक्याच खातीर कारण तांकां बॅक डेटेड स्लॅब थोड्या जाणांक आमी दिता, म्हणजे लास्ट फ्रॉम द जून ऑनवर्ड्स ह्या जुनाकच्या दिवपाचो आहा तो घालून आमी दिता. म्हणून उरल्या पट्टेची सॅलरी जी आसा पळय न्ही त्या सगळ्या जाणांची सॅलरी आमी क्लियर करता. स्पीकर सर आमी गोंयांत तशें पळोवंक वचत जाल्यार आमकां NITत 40% सीट इज रिजर्व फॉर द गोवन. आमच्या गोंयच्या 40% सीट रिजर्व आसा. 40% सीट रिजर्व आसा. नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्सीन 10% सीट रिजर्व आसा. इंटरनॅशनल स्कूल ऑफ लॉन 20% रिजर्व आसा. हे सीट रिजर्व आमी कित्याक करना, आयुष कॉलेज धारगळे हांगासर 50% सीट हे गोंयकारां खातीर रिजर्व आसा. गोंयकारांनी थंयसर एडमिशन घेवपा खातीर त्या कॉम्पिटिटीव एग्जामीक बसप हे गरजेचें आसा. थोडे जाण आमच्या कॉम्पिटिटीव एग्जामीक बसना. स्पीकर सर आमी नव्यान ज्यो सुरवात केल्ली जी आहा पळय ती गोवा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर आसतली किंवा बाकीच्यो सगळ्यो प्रोफेशनल कॉलेजीसूय गोंयांत आतां खूब मोठ्या प्रमाणात आमी सुरवात केल्या, जेणे करून म्हणजे फिजिओथेरपी आसतली किंवा बाकीच्यो सगळ्यो नर्सिंग कॉलेज आसतली. आमी पयलेच फावटी म्हणजे आयुर्वेदीक आनी होमिओपॅथी कॉलेजीच्या सयत ग्रँड दिवपाक सुरवात केली, जेणे करून त्या एक आमकां बरें एड्युकेशन जें आसा हें थंयसर मेळपाक लागलेलें आसा. स्पीकर सर आमी अचिवमेंट जर पळयत जाल्यार कॅपेसिटी बिल्डिंग फॉर द टीचर फॅकल्टी NEP हांव हितून वचना. इट इज एन NBA एक्रेडिशन. कितले वाडयला 10 पर्यंत 10 पर्यंत. स्पीकर सर आमी DG गिफ्ट ह्या स्कीम कित्याक सुरवात केली तर ताका टॅक्निकल एड्युकेशन जे भुरगे घेता तांकां 50% फीज पे करपाक जाय. 50% कारण चडांत चड भुरगे हे इंजिनियरींग सायडीन वयचे पयशा खातीर उरचे न्ही. म्हणजे तेंची 2.5 लाखाची फीज आसा जाल्यार 50% फीज ही गव्हर्मेंट पे करता तेंची, इन्क्लुडींग द एडेड कॉलेज. म्हणजे पाद्री कोसेसांव कॉलेज जे आसा पळय न्ही तातूंतले 50% फीज आमी डायरेक्ट पे करता, तांकां सुद्दां पे करपाची गरज ना. इन्क्लुडींग आमची कामाक्षी इन्स्टिट्यूट ऑफ शिरोडा अशें रायेश्वर कॉलेज इंजिनियरींग कॉलेज केअर स्किमाच्या अंतर्गत आमी कोडिंग आनी रोबोटिक्स स्कुलान सुरू केला. सगळ्या जाणांक खबर आहा. आमची NIRF रँकींग फार्मासी कॉलेजीच्या बद्दल तुमकां सांगलें हांवें. सेंट्रलायज एडमिशनांतलो फायदो खूब मोठ्या प्रमाणात सगळ्यांक जाला. पयलीं मातसो प्रॉब्लेम दिसलो पण आतां खूब बरें आनी ट्रान्सपरंट पद्दतीन तें जावपाक लागलेलें आसा. PG एडमिशन सुद्दां अशाच पद्दतीन आमी ट्रान्सपरंट पद्दतीन जें आसा हें करपाक सुरवात केल्ली आसा. स्पीकर सर आमी MBBS पासून ते आमच्या BPT पर्यंत हे सगळे आमच्या DTच्या अंतर्गत कोर्सीस आनी सीट्स हे सीट्स वाडयल्ल्याचो फायदो खूब मोठ्या प्रमाणात गोंयकारांक जाल्लो आसा. गोवा कॉलेज ऑफ फार्मागुडी हांगासर आमचे वेगवेगळे कोर्सीस हांव तितून डिटेलान वचना पण आमचे रायेश्वर कॉलेज आनी हांगासर पासून. स्पीकर सर हे उलयतना हांव एकूच सांगता बद्दल बाब विजय उलयता आसतना तेणी व्हडली फायल बीन करून वयर काडून दाखयल्ली. हांव कळपा खातीर सांगता सगळे एडेड आनी गव्हर्मेंट हातूंतल्या सगळ्या टिचरांची क्वॉलिफिकेशन जे आहा पळय न्ही आमी चॅक करतले आनी जो कोण क्वॉलिफायड ना ताका घरा वयचो पडटलो. हांव एकूच स्कुलाचें अशें न्ही सगळ्यांचेच आमी चॅक करता सरसकट. म्हणून म्हटलें स्पीकर सर ताजी डिटेल इन्क्वायरी करता सगळी आनी फुडल्या असेंब्लीच्या पयलीं जे आसा पळय न्हू आमी दिता ऑलरेडी रिपोर्ट दिता पूण हांव क्लियर कट सांगता. स्पीकर सर हांगासर कोणाकूच प्रोटेक्ट करता कारण टिचरांच्या बाबतींत आमी कोणाकूच प्रोटेक्ट करिना. हांव परत एकदां सांगता जर आमकां अशा पद्दतीचे फॉल्टी कोण मेळत जाल्यार तांकां घरा धाडटा आमी सरसकट आसा. स्पीकर सर ताकाय खबर आसा इन्स्टिट्यूशनां जी म्हणजे अळमी सारकी जी जाल्या पळय न्ही म्हाज्या टेन्युअरान जावंक ना. गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. टेन्युअराचो इश्यू ना. टेन्युअर पळय तूं आसतना डायरेक्टर तुजे एज्युकेशनान विजिलन्साक सांगिल्लें आनी तूं आसतनाच तें विजिलन्स न्हिदला तें घेवन
काहीच जावंक ना स्पीकर सर आणि तो तुझो फोटो घालता स्पीकर story घालता आणि कोण कोणाचो photo घालता स्टेटसाक दुसऱ्यांक दाखयता स्पीकर सर हांवें एकदा क्लियर कट सांगलें आमी सर सकट सगळ्यांची इन्क्वायरी करता स्पीकर सर तुमी मुद्दामून पळयशात पयलीं घे म्हणून ज्यो आसा पळय न्ही प्रायमरी सेकंडरी हाय सेकंडरी कोण येता ताका परमिशनां दिल्ल्या 6 वर्साच्या टेन्युअरान पळयत जाल्यार म्हाका खूब जाण मागत आसा हार्डली हांवें मागीर 3 काय 4 परमिशनां जी आहा ती हार्डली दिल्या ते बी सामके अशें खूब तेंप आसलेल्याक अदरवायज हांव कोणाकूच सहज आमी स्ट्रिक्टली खंय तरी रावपाक जाय हे म्हाजे नवीन कोण तरी कितें टेक्नॉलॉजी प्रोफेशनल कॉलेज येता ही टेक्नॉलॉजी न्ही ही प्रिंटिंग टेक्नॉलॉजी हांवें तें सांगलें One particular case for teacher Paputa, there is one teacher professor in that college. academic year 13-14 that what she has started but interview गेला and she is a professor there सर हांवें सांगलें ताका सर सकट इन्क्वायरी लायता आमी परत आनी म्हणू नाका की आपूण म्हणजे मागीर परत उठ्ठलो आसलो तूं म्हणून तुका सांगलें हांव सर सकट सगळ्यांची इन्क्वायरी जी आहा पळय न्ही ती करता स्पीकर सर आनी तें केलें जाल्यार बरें जातलें स्पीकर सर आमचे कडेन आमचे नेक्स्ट टायम कमींग टू द पॉलिटेक्नीक तशें पळोवंक वचत जाल्यार आमच्या कडेन पॉलिटेक्नीक जे आहा पळय न्ही ह्या पॉलिटेक्निकांनी खूब जाण म्हणजे एकदां थोडे कमी भुरगे पॉलिटेक्निकांतल्या वेगवेगळ्या कोर्सा कडेन वयता आसतना दिसता म्हणजे विशेश करून हांवें फाटले फावटी सांगलेलो तसो फूड टॅक्नॉलॉजी ह्या कोर्सा कडेन खूब कमी भुरगे एडमिशन घेता आतां म्हाका दिसता घेवपाक लागले परत अंदूची एडमिशन 15 सीट अवेलेबल आसा आनी फूड टॅक्नॉलॉजी हो फ्री ऑफ कॉस्ट म्हणजे भायल्या स्टेटींनी वचत जाल्यार ह्या कोर्साची फीस 3 लाख आसा 3 लाख आसा आनी आमच्या कडेन म्हणटा तसो नॉमिनल बेसिसचेर आमी फीस जी गव्हर्मेंट पॉलिटेक्निकान भरता तो कोर्स आमच्या कडेन पणजेच्या पॉलिटेक्निकान आसा खूब कमी भुरगे एडमिशन घेता गार्मेंट टॅक्नॉलॉजी कोर्स आसा ताका थोडीशी भुरगीं एडमिशन घेतात पण अशा पद्दतीचे हे वेगवेगळे कोर्सीस इन्क्लुडींग द हॉटेल मॅनेजमेंट एंड द कॅटरिंग टॅक्नॉलॉजी हो कोर्स खूब बऱ्या पद्दतीन पॉलिटेक्निकान आमच्या 3 वर्सां खातीर चलता स्पीकर सर हे हांवें डिप्लोमा खातीर इतक्याच खातीर उलयलो इट इज एन जॉब ओरिएंटेड कोर्स त्या खातीर बऱ्याच भुरग्यांनी ट्रेडिशनल एड्युकेशन शिकच्या पेक्षा म्हणजे अशा पद्दतीच्या टॅक्निकल एड्युकेशना कडेन वचप हे गरजेचें अशें म्हाका दिसता स्पीकर सर आमी सगळ्या जाणांनी हांवें सांगलें की आर्किटेक्चर कॉलेज आमी आमची शिफ्ट करता युनिवर्सिटीच्या कॅम्पसांत पण त्या युनिवर्सिटी गोवा आर्किटेक्ट कॉलेज सुद्दां इनोवेटीव प्रोजेक्ट हे सातत्यात गोंयांत करीत आसा तेंच्यांनी रुरल डेव्हलपमेंट इंटिग्रेटेड क्लस्टर एक्शन प्लॅन सालिगांव ह्या विलेजीचो एक डेव्हलपमेंट प्लॅन काडून तेंच्यांनी दिला आमी हांगासर पोस्ट ग्रॅज्युएशन कोर्सीस हे आमच्या आर्किटेक्चर कॉलेजीन सुरवात केला स्पीकर सर पॉलिटेक्निकाच्या मार्फत आमी प्लेसमेंट फॉर द हायर स्टडीज आनी त्याच बरोबर प्लेसमेंट ऑफ द स्टुडंट इन डिफरंट इंडस्ट्रीज हो आमी कंटिन्युअसली पळयता आनी हातूंतल्यान आमकां जवळपास आतां 80% सुमार प्लेसमेंट पॉलिटेक्निकांतल्यान मेळपाक लागलेले आसा वेगवेगळ्या इंडस्ट्री आनी हातूंतल्यान आमचे भुरगे त्या हातूंतल्यान जॉयनूय जावपाक लागलेले आसा बट आतां तरी म्हणजे ऑलमोस्ट सगळे जाण एक तर एप्रेंटिसशीप जाता तेज्या पलीकडे अशा पद्दतीन आमकां जॉयन जाता आसतना दिसता स्पीकर सर ह्या आमी पॉलिटेक्निकांत सुद्दां म्हणजे नॅशनल एनर्जी कन्जर्वेशन डे पासून तो नॅशनल यूथ डे सेलिब्रेशन वेरियस एक्टिविटी पॉलिटेक्निकांत सुद्दां करता जेणे करून ओवरऑल डेव्हलपमेंट ऑफ द स्टुडंट्स हो थंयसरूय जावचो हो आमचो मूळ उद्देश आसा तो कार्यक्रम धरून सातत्यान आमी करता हांव पर्टिक्युलर पॉलिटेक्निकाच्या बजेटांतल्यान वचना कारण पॉलिटेक्निक जर आमी डे बाय डे पॉलिटेक्निक हे इम्प्रूव करीत आसा आनी थंयसर नवीन स्कील डेव्हलपमेंटाचे कोर्सीस सुरू करप हाच्या खातीर आमचो भर आसा फाटल्याच दिसांनी हांव आनी प्रेमेन आमच्या आनी डॉक्टर शेटये बी मयेच्या पॉलिटेक्निकान गेल्ले थंयसरूय वेरियस इम्प्रुवमेंट ही करपाक लायल्या म्हाका खात्री आहा फुडल्या वर्साच्या पर्यंत थंयसरली जी इम्प्रुवमेंट जावपाक जाय ती जातली स्पीकर सर आमी वेरियस इंडस्ट्रीच्या बरोबर ताचे MOU जो आसा पळय न्ही हो MOU आमी सुरवात केला आनी एक बरी गजाल 30% ऑफ द स्टुडंट्स दे आर गोईंग फॉर द हायर स्टडीज म्हणजे त्या डिग्री घेवपा खातीर वेगवेगळ्या हातूंतल्यान वता बिकॉज सर आमी अंदू जसो इंट्रोड्यूस करता म्हटल्यार ITI केल्ल्या भुरग्यांक ऑन जॉब आसतना ताका डिप्लोमा दिवप आमी वर्कआउट करता ते जर पॉसिबल जालें आसत जाल्यार ऑन जॉब भुरग्यांक डिप्लोमाची सर्टिफिकेट फुडें मेळपाक शकतली हांव सेक्रेटरी ऑफ एड्युकेशन आमचो व्हेरीफाय करीत आसा ते केल्या उपरांत आमकां खूब बऱ्या पद्दतीचो फायदो ऑन जॉब आसलेल्या भुरग्यां खातीर जातलो आमी भुरग्यांची सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आसतली सोशल आनी इमोशनल वेलबिंग ऑफ द स्टुडंट्स तांचे करियर एडवान्समेंट हे जे आसा पळय हे पॉलिटेक्नीक आनी हातूंतल्यान सदोदीत आमी वेगवेगळे कार्यक्रम घेत आसता आमी पळयता की एचिवमेंट आमी आमचे इंजिनियरींग कॉलेज किंवा पॉलिटेक्नीक कॉलेज आर्ट कॉलेज ह्या हातूंतल्यान तेंचे मेजर म्हणजे आर्ट कॉलेजूय आमी हितून शिफ्ट करपाचे आसा फार्मासी कॉलेजूय बी आसा पळय न्हू
ती बी आमी शिफ्ट करपाची आसा इन्क्लुडींग आमी पोस्ट ग्रॅज्युएट प्रोग्राम हो फार्मसी कॉलेजीत सुरवात केला. ॲक्च्युली हे एड्युकेशन रिलेटेड म्हणजे एड्युकेशन टेक्निकल एड्युकेशन डायरेक्टरेट ऑफ हायर एड्युकेशन या सगळ्या विशयाचेर म्हाका दिसता ऑलमोस्ट तुमी सगळ्या सांगलेल्या हेच्या उपरांत हांव उरलेल्या डिपार्टमेंटांचेर शिफ्ट जाता. स्पीकर सर, म्युझियम म्हटल्यार काय आमी आमचे ओल्ड सेक्रेटरीच्या बिल्डिंगेन आमी म्युझियम, कारण म्युझियमाची बिल्डिंग मोडल्या उपरांत थंयसर सगळें शिफ्ट केलां आनी म्हाका खबर आहा की आमकां प्रशस्त अशी जो पर्यंत आमी म्युझियमची बिल्डिंग बांदिना तो पर्यंत म्युझियमा कडेन अट्रॅक्शन वयचें ना. आमी ओल्ड गोवा हांगासर 10,000 स्क्वेअर मिटर जागा एग्रीकल्चरा कडल्यान घेतल्या. खरें म्हणजे आमकां गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची ग्रँट ह्या प्रोजेक्टा खातीर ऑलमोस्ट 10 crores ऑफ रुपीज सँक्शन जाल्या. बाकीच्यो फॉर्मेलिटी सुरू आहा. जाल्यार ह्या वर्साच्या भितर फावंडेशन स्टोन घालून हो प्रोजेक्ट कंप्लीट करतले. आमचो डायरेक्टर म्युझियम सातत्यान वेगवेगळे वर्कशॉप फॉर द मॉडलिंग अँड कास्टिंग ऑफ द POP आर्टिफॅक्ट्स ऑफ द एंटिक्विटीज हे वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजीत करता. रिस्टोरेशन अँड सेटिंग ऑफ द म्युझियम हे सातत्यान सुरू आसा. फोक आर्ट एक्झिबिशन हे अशा पद्दतीचे कार्यक्रम करता. आनी आमी म्युझियमाची तुजी स्कीम आहा ती परत रिवायज केल्या, तातूंतल्यान तांकांय सपोर्ट दिवपाचें काम हे आमच्या डिपार्टमेंट करीत आसा. स्पीकर सर, सैनीक वेलफेअर हांचे जे सैनीक आरामगृह बांदून कंप्लीट जाला तेजें उद्घाटन उरलां. ताचें उद्घाटन टायम टू टायम आमी तांकां ग्रँट दीत आसता. हेज्या मार्फत एक पेड मां के नाम हो कार्यक्रम आमी खूब बऱ्या पद्दतीन इम्प्लिमेंट केला. हाज्या मार्फत हांव 2-3 गजाली मुद्दामून सांगतलो. जो गोवन यूथ आर्म फोर्सिसाक जॉयन जाता ताका आमी मॉनिटरी हेल्प करता. त्याच बरोबर तो 10 वर्साची आपली सर्वीस कंप्लीट करून आयलो जाल्यारय ताका आमच्या गोवा गव्हर्मेंटात रोखडोच जॉबूय मेळटा आनी इन्क्लुडींग जे ताका बऱ्या पोस्टाचेरूय बी ताका काम करपाची संद परत गोंयांत मेळटा. खुबशे भुरगे गोंयचे पयलीं जे मिलिटरीत जॉयन जाल्ले ते आतां गोवन सर्विसीसांनी बी आसा. म्हाका दिसता हांच्या मार्फत आमी वेगवेगळे कार्यक्रम तांच्या बरोबर मेळून हे सदोदीत करीत आयिल्ले आसा. गोवा स्टेट इलेक्शन कमिशनाचेर हांव बाकीचे बी कोण व्हडले उलोवंक ना. उरलेली इलेक्शनां जी आसा ती जिल्हा पंचायत आनी हाजी तेंचे रोल प्रिपेरेशन आनी बाकीचें काम हे तेंच्यांनी सुरवात केलां. स्पीकर सर, आमी गॅजेटर एंड हिस्टॉरिकल रिकॉर्ड ह्या पुस्तकाच्या मार्फत ट्रान्सलेशन एंड पब्लिकेशन आमचो द ट्रायल ऑफ द मनोहर प्रभुदेसाय हाजो जो आहा पळय ट्रान्सलेशन फ्रॉम द पोर्तुगीज टू इंग्लीश आमकां हो कंप्लीट करून दिता. म्हणजे तोय तुज्या केप्या गांवांतलो दिसता म्हाका मनोहर प्रभुदेसाय. तो हे काम कंप्लीट करीत आसा. त्याच्या कडेन आमी वेगवेगळी ट्रान्सलेशन करून घेता. आणि अपडेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ द गॅजेट्स हे वेगवेगळ्या पद्दतीन गॅजेटर ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत ओल्ड हे करीत आसा. स्पीकर सर, प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंटाचेर बरेच जाण आमचो LOP जर कितें उलोवन गेला पण ताका ड्रायव्हरूय आसा, तितर क्लिनरूय आसा आनी सगळें आहा. ड्रायव्हर ना म्हणून सांगला LOP. ड्रायव्हर आसा ताका खबर ना, तो ड्रायव्हराक मेळना, तो क्लिनराकूच मेळटा. क्लिनरूय ना, कोणूय नाही. कोण गाडी चलयता तोच खबर नासता एक एकदां. ते तुमचें जालां तशें न्ही. ड्रायव्हर एकी कडेन क्लिनर दुसरे कडेन तशें. What answers he has got answer saying that there is no driver. Director ना. स्पीकर सर, डायरेक्टर त्या डिपार्टमेंटाक आसा. हांव तुका सांगता तो खबर ना. हा जाल्यार सांग. स्पीकर सर, ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत खास करून आमी जो कार्यक्रम चलयता तो स्वयंपूर्ण गोवा. आणि स्वयंपूर्ण गोवा ही चळवळ तशी पळोवंक वचत जाल्यार 2020तल्यान सुरवात जाली आनी ही चळवळ ऑल ओव्हर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्यांनी एप्रिशिएट केली. तांच्यांनी मान्य करपाक जाय. आमच्या 191 पंचायती आनी 14 म्युनिसिपालिटी ऑलमोस्ट 90% पंचायतींनी स्वयंपूर्ण मित्र जो आसा हो दर शेनवारा वता. वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो एक्टिविटीज ह्यो जावपाक लागलेल्यो आसा. 100% रीच सगळ्या लोकांच्या मदीं जो पावपाक लागलेलो आसा. ह्या कार्यक्रमाचो तितून खूब व्हडलो हात आसा. आमी दर म्हयन्याक ना म्हटलें जाल्यार इंटरॅक्शन तांच्या कडेन जो ड्युएल सिस्टम जी दिला तातूंतल्यान तांच्या कडेन इंटरॅक्शन करपाक सरकाराकूय बरेचशे फावटी बरें पडटा. सरकारांतले वेगवेगळे कार्यक्रम ह्या स्वयंपूर्ण गोंयच्या चळवळींतल्यान आमी तेंच्या पर्यंत पावोवपाचें काम हे सदोदीत ह्या कार्यक्रमाच्या मार्फत करता. म्हणून तर वेगवेगळे स्किलिंग प्रोग्राम आमी हाज्या मार्फत घेतले आनी ताजोय फायदो खुबशा विशेश करून आमच्या महिला भगिनींक जालो, शेतकाऱ्यांक जालो, दुधकाराक जालो, नुस्तेकाराक जालो. हांवें जशें म्हटलां की 40% ऑफ द आमी भाजयेचो इम्पोर्ट कमी जालो, उलट आमी 20% आमी एक्सपोर्ट करपाक लागलो. ही फिगर्स आनी ताकाच लागून हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाक जो गोंयचे अवॉर्ड मेळप ही व्हड गजाल आसा. टुरिजमाक मेळप इज क्वायट ऑबियस. आमी टुरिजमा खातीर सातत्यान मेळा जाला बट हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाक मेळप. ड्रायव्हर येयलो तुजो आयलो. ड्रायव्हर 91 पोस्ट वेकंट आहे.
स्पीकर सर डायरेक्टर ना बस स्पीकर सर स्पीकर सर बस सांगता डायरेक्टरी डिपार्टमेंटाक आसा आणि ड्रायव्हरूय आसा काय चिंता करू नका. डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग स्ट्रॅटेजीज ना डायरेक्टर एक्सटेन्शनचेर आसा म्हणून सांगता हा? ताका बस एकदम एक्सटेन्शनचेर आसा ताका एक्सटेन्शन दिला बस स्पीकर Speaker सर sir, आम्ही सेंट्रल सेक्टर हे डिपार्टमेंट प्लॅनिंग आणि स्टॅटिस्टिक्स आम्ही गोयचो विजन डॉक्युमेंट तयार करपा खातीर घेतला विकसीत भारत 2047 याच्या अंतर्गत विकसीत गोवा 2037 इन कोऑर्डिनेशन विथ ऑल सगळ्या जाणांक सांगला तुमच्यो आयडियाज सगळ्यो शेअर करात म्हणून इन्क्लुडींग तेंच्यांनी आपले आयडियाज ज्यो आसा ते शेअर करच्यो गोंयांतले इंडस्ट्रियलिस्ट आसतले गोंयांतले स्कॉलर्स आसतले गोंयांतले बिझनेसमॅन आसतले इन्क्लुडींग भुरगे आसतले तांकांय बी आयडिया सगळ्यो शेअर करपाक लागला बिफोर 19th डिसेंबर आमी गोंयचो विजन डॉक्युमेंट फॉर द 2037 हो आमी लोकांच्या मुखार दवरतले आनी ते विजन हे क्लियर करतले सेंट्रल सेक्टर स्किम्स 5B प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिकाचो एनेक्शर डायरेक्टर सँक्शन स्ट्रेंथ 01 नंबर ऑफ स्टाफ इन पोझिशन 0 म्हाका धाडून दिवपा लायक कागज स्पीकर सर नंबर ऑफ वेकंट ड्रायव्हर ना म्हाका धाडून दी डायरेक्टर ना 91 पोझिशन आहे हा, पळय, check करतो. कितली मात रे तू सारखी हांव ती जेवपाक गेलो बारीकसो स्पीकर सर पीठ गाय गाय की करता सेंट्रल सेक्टर स्कीम आतापर्यंत आम्ही वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाचे प्रोजेक्ट DPR रेडी करून गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाक धाडून त्याचा कंटिन्युअसली मॉनिटर या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आम्ही सातत्यात करीत आसा माननीय मुख्यमंत्री आमचे धारबांदोडेचें नांव पळय आसा न्ही सदांच ते कॉमीट केल्लें आसता सांगे येता आनी 13 वर्सां तालुको जावन हांव उलयल्लो जी मातशें हें लक्षांत घेवपाक सांगप हा. नाल्यार मागीर धारबांदोड असोच उरतलो विकसीत जावचो ना ठीक आहे सर 12वा तालुका आमचो धारबांदोडा तालुका झाला थंयसर हेजे व्हडल्या डेप्युटी कलेक्टरचे ऑफिस खूप मोठी आम्ही प्रशस्त अशी बिल्डिंग बांधल्या प्रशासनान सदांच याद दवरची की इट इज नॉट अंडर द सांगे पण धारबांदोडा हो वेगळो तालुका आहा त्या खातीर प्लॅनिंगानूय बी तेजी दखल घेवची आणि त्या खातीर सगळे योजना जेन्ना करता आसता तेन्ना प्लॅनिंगान ताच्या खातीर वेगळ्या पद्दती ते करचे म्हणूनय बी म्हणटा स्पीकर सर प्लॅनिंग डिपार्टमेंट हे नीती आयोगाच्या बरोबर सदांच इन कोऑर्डिनेशनान आसता नीती आयोगाच्या मिटिंगेक वता आसतना तेजे रिपोर्ट्स तयार करप किंवा सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल जेचेर कोणूच उलोवंक ना SDG गोल जो आमी 7 वयल्यान 3 पावला आमचो टार्गेट अचीव आसा की 1 नंबराचेर आमी फुडल्या वर्साच्या पर्यंत पावपाचो आमचो प्रयत्न आसा कारण SDG गोल नीती आयोग करता तेजेरूय बी आमच्या सरकाराचो हे जो टार्गेट आमी तेच्या पर्यंत पावतले हाजी म्हाका खात्री आसा स्पीकर सर आमी हे सगळें सांगता आसतना वेगवेगळे MOUs वेगवेगळ्यांच्या बरोबर सायन करून आमी वेगवेगळ्यो प्रोग्राम्स जे आसा पळय हे सदोदीत आमी ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत हे जे इव्हेंट केल्ले PM विश्वकर्मा एका 5 रुपया 10 पैसे एक फ्लायर करपाक A4 सायज हेजेर कितें म्हणणें तूं स्पीकर सर PM विश्वकर्मा योजना जी आसा पळय न्हू ही सगळ्या ना ते फ्लायराचे सांग A4 सायज प्रिंट आउट करपाक 5 रुपया 10 पैसे हायेस्ट इन द वर्ल्ड आसतले इंडिया सोड 1.5 रुपयान आज हे मॅक्सिमम प्रिंट जाता हे एक इव्हेंट जाल्ले थिंगा 5 रुपीज 10 पैसे स्पीकर सर तेय खंयचो A4 सायज म्हणटा तो म्हाका धाडून दी हांव चॅक करता स्पीकर सर हे फ्लायर करपाक इतले पैसे स्पीकर सर हांव PPP डिपार्टमेंटाचेर उलयता आसतना PPP डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आता आमचो संजीवनी सहकारी कारखानो जो आसा पळय न्ही हाजो परत एकदा आमी प्रपोजल PPP डिपार्टमेंटाचेर घातला फुडल्या 8 ते 10 दिसाच्या भितर संजीवनी शुगर फॅक्टरी जी आसा पळय न्ही ही जो टेंडर येतलो तो PPP तत्वाचेर चलोवपा खातीर ना हो टेंडर तू हेच्या हुणे घायल्लो येऊ नये म्हणून स्पीकर सर आतांय आमकां कशें आसा स्पीकर सर व्हॉट इज द चेंजीस दॅट यू मेड फ्रॉम स्पीकर द लास्ट सर टेंडर स्पीकर सर म्हणजे फाटले फावटी 2 घातलो आमी कोण येवंक ना आता बाकीचे सगळे जे कोण इंटरेस्टेड आहा ते ह्या फावटी आमी थोडोसो आनीकूय ताका अट्रॅक्टिव्ह प्रपोजल सुद्दां घेतला जेणे करून येवन तो प्रायवेटली चलोवचो ही आमची म्हणणी आसा स्पीकर सर आमी कन्व्हेन्शन सेंटर या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत घेवपाक सुरवात केला इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन सेंटर फाटले फावटी जरी फेल्युअर जालो आसत जाल्यार ह्या फावटी ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत स्ट्रीमलायन करून तोय प्रपोजल घातला म्हाका खबर आसा स्पीकर सर आमी ह्या डिपार्टमेंटाचें काम हे खूब स्ट्रीमलायन रित्या करपाक शकतले स्पीकर सर फुडें वयता आसतना लिगल एंड मेट्रोलॉजी हे तशें डिपार्टमेंटाच्या मार्फत it is an important organ for the consumer protection. It safeguards the consumer interest by regulating the use of the correct weights and measures and ensuring the metrology compliances
ऑफ द पॅक्ड कॉमोडिटीज. स्पीकर सर, हे डिपार्टमेंट काम करिना अशें ना, हे डिपार्टमेंट काम करता. जुलय म्हणजे मार्च पासून आतापर्यंत ह्या डिपार्टमेंटान वेगवेगळे नंबर ऑफ द वेइंग इन्स्ट्रुमेंट इज व्हेरीफाईड 6798, नंबर ऑफ द इन्स्पेक्शन त्याच्याने केले 2722, नंबर ऑफ द केसीस बुक 53, and number of the enforcement cases book 202, and number of the total cases book is 2555. या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत टाइम टू टाइम कॉन्झ्युमरांचो इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करपा खातीर सातत्यान वेगवेगळे कडेन वचून अशा पद्दतीचो कार्यक्रम करीत आसा. ग्रीवेन्स रिएड्रेसल मॉनिटरिंग सिस्टम या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत करता. स्पीकर सर, पयली फावटी आमी पेट्रोलियम स्टेक होल्डर्स कमिटी ही जी आसा ती तेंच्यांनी बी वेरियस थंयसरल्या लोकां खातीर आनी बाकीचे ही कमिटी एस्टाब्लिश केली. त्यांचे वेरियस प्रॉब्लेम्स हे सॉल्व करपा खातीरय बी हाजो उपयोगी येता. वेगवेगळे कडेन आमी कॉन्झ्युमर वेलफेअर क्लब हे भुरग्यांक जागरूकता लोकांच्या मदीं निर्माण करची. स्पीकर सर, या डिपार्टमेंटा मार्फत म्हणना पण या डिपार्टमेंटाच्या कॉर्डिनेशनान इंडिया एनर्जी वीक 2024 जो ONGCन तुझ्या जो व्हडलो कार्यक्रम जालो, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी ह्या कार्यक्रमाक येयल्ले. ग्लोबली 21 कंट्री आमच्या गोंयांत त्यांचे रिप्रेझेंटेशन घेऊन गेले. दिस इज अ बिग प्रोग्राम. तो आता अशें म्हणू नाका, त्यो सगळ्या त्या खातीर तेजोय फायदो व त्या परिसरांतल्या लोकांक जाला हेंय मान्य करपाक जाय तुवें. त्या खातीर थंयसरले आतांय बी परत इंडिया एनर्जी विकाचो कार्यक्रम तोय जो आहा पळय न्ही, हो ONGCन ह्या फावटी जातलो. इट इज अ प्राऊड मोमेंट फॉर द वी एज अ गोवन, कारण येदो व्हडलो कार्यक्रम हो जो आसा गोंयांत जाता. हांव खूब खूब धन्यवाद म्हणटा पेट्रोलियम मिनिस्टर आनी माननीय नरेंद्र मोदीजी यांचो किंवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांचो, कारण तेंच्यांनी हो कार्यक्रम गोंयाक होस्ट करपा खातीर दिलो. स्पीकर सर, या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत FSCCI लायसन्स स्कॅम आमी आमच्या स्वयंपूर्ण गोंयच्या चळवळीच्या अंतर्गत जवळपास 150 ते 200 लोकांक हाजी जी वेगवेगळी लायसन्सां लागता म्हणजे मेट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंटाची ती करपाक दिला. स्पीकर सर, आमी गोवा स्टेट कन्झ्युमर रायट वेगवेगळ्यो एक्टिविटीज ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमी करीत आसा. स्पीकर सर, मायन्स ह्या डिपार्टमेंटाचेर उलयता आसतना 2012 म्हणजे सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाच्या नुसार मायनिंग बंद जाले आणि ताज्या उपरांत वेगवेगळ्यो गजाली लिगल मायन्स केन्ना सुरवात जावपाची हे जाली तेन्ना 3 ब्लॉक जे आसा ते आयज ऑपरेशनल जाल्या. बिचोले, शिरगांव, मया, हडवलपाल आनी थिवी हे ब्लॉक ऑलरेडी काम सुरवात जाली. उरलेल्या 2 ब्लॉकाचेर शिरगांव आसतलो आनी कुंड्या हे काम जे आसा हे विदीन 2 म्हयन्या भितर सुरवात जातले. 7 ब्लॉक जे आसा नॉर्थाचे आनी 1 ब्लॉक सावथाचो, 6 ब्लॉक नॉर्थ आनी 1 ब्लॉक सावथ हे फुडल्या 2 म्हयन्याच्या भितर तेची लिजीस जी आसा ही बी एग्रीमेंट सायन जातले. म्हाका खबर आसा स्पीकर सर, हे एकदा सुरवात जाल्या उपरांत आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात हाचो फायदो मेळटलो. उरलेले 88 लिजीस जी आसा ज्यो आउटसायड ESA जी आसा हांचे जाता तितके बेगीन ऑक्शन करपाचे म्हणजे हे फुडल्या म्हयन्यात ह्या लिजीसांचे ऑक्शन जातले. स्पीकर सर, भुमीच्या एकूच जे तू काय सांगला ते फोटो धाडो तुवें हे गोल्ड इन गोवा म्हणजे तुगे ना धाड कित कोतो तूं तें एक्शन चॅक कोतलो हेजे एक मल्टी एलिमेंटल जिओकेमिकल एनालिसीस जावपाक जाय. हे एनालिसीस तूं करपा मुखार स्पीकर सर, एनालिसीस करून घेता. DMG सांगता कर म्हणून माझ्या कडेन कित्याक तरी हाडून ते कितली तू 2-3 पुसा मेळ मतो दोतोर नंदकुमार मेट यू सो ते मातशें फॉरवर्ड ऑर म्हणजे इम्पॉर्टंट ते करता स्पीकर सर. आनी हे तुगेले सी मेटल एक्सपोर्ट्स हांवें तेजे उलयले कापशे हेजेर एक फ्रेश ओवर भायल्यान वयता. इट इज अ बिग फ्रॉड, इट इज अ स्कॅम. विल यू डू इन्क्वायरी जे 14 million ton of ore was confiscated in the year 2014 by Honorable Supreme Court. आज 11 वर्सां जाली हे has not been able to sell. When will the government हेजेर केन्ना तूं हें करतलो? Because sir, the ore has been lifted by the sea metal 30th e-auction and from the Kapse side only, and the trucks carrying and trumpsighting ore are the GPS fitted and they are the transparent route and monitored by the GL. फ्रेश होता है, फ्रेश दुसरो ओर होता है. स्पीकर सर, परत एकदा सांगता आमकां तेका डिमार्केट केल्लो आसता तेका साइट त्या No, नाही हांव सी यू आस्क योर डायरेक्टर टू लुक इनटू इट. स्पीकर सर, तेका तशें दिसता आसत जाल्यार दिसता न्हू थिंग ऑल्सो डायरेक्टर आमचे सायटीचे धाड तूं फाल्यां. स्पीकर सर धाडटा. भुमीच्या ओर मॉनिटरिंग सिस्टम ह्या डायरेक्टर ऑफ द आमी ह्या हातूंतल्यान मॉनिटर करपा खातीर स्पीकर सर सुरवात केल्ली आसा. आमी ई ऑक्शन ओर जे उरलेलो ई ऑक्शन जे आसा ते 30th ई ऑक्शन
हे जाता फाटले फावटी 0.75 मिलियन केले. 31st ऑप्शन हे आम्ही ह्याच म्हयन्यात आम्ही कंडक्ट करतले. स्पीकर सर, रिगार्डिंग द डम्प्स, अराउंड 20 डम्प्स मोस्टली इन द साउथ गोवा, हे बी ऑप्शन करपाचें आमी थारायलां. जाता तितके बेगीन केन्ना कुतलो तुका बेगीन केल्ले जाय. बेगीन लोकांक बेगीन गेलो जाय न्हू. तें तुवें टेक्निकल ग्राउंडाचेर उलयले. टेक्निकल ग्राउंड कितें आहले ते टेक्निकल भायल्यान येवं न्हय. वॉट वर द टेक्निकल ग्राउंड्स? वाय दिस? स्पीकर सर, हांव ताका परत एकदा सांगता, आमी ह्याच म्हयन्यात आमी ई ऑप्शन आनी डंप ऑप्शन, इट इज एन डंपात सारखे रूल करतो काय म्हणून एकलो आहा तो सारको फास्ट खेळटा. स्पीकर सर मातशें चोय सारकें. स्पेसिफीक कोणाचें मेन्शन करपाची गरज ना. स्पीकर सर Bob Chandrakant Shetty also said about those workers. Today in the morning also I took Vedanta सर वेदांताच्या वर्करांचो विशय हांव सुटावो करता. तांचे उलोवपाक सुरवात केला स्पीकर सर. 89 हय माय कोडली मायनीचेर थिंगा ओट्राज आहे तांकां सेटलमेंट केला. हाणेंय सांगला तांचो वेदांताच्या वर्करांचो विशय आमी सुटावो करता. फॉलो करता. लामगांव तेजे थंयसर आहा पळय त्याय लोकांचो आनी शेताचोय विशय तेज्या तो विशय कंटिन्युअसली येवन म्हाका डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी तांकां घेवन येवन म्हाका मेळ्ळा आनी ते हांव सुटावो करता. आनी हे कोटा आसतो माथ्यार घेवं नाका, थोडे आमी सोडयता. कोटा आसतना तें कळ्ळे आनी तुगे मतदारसंघात ते स्पीकर सर मेजर तुगे मतदारसंघाचे. स्पीकर सर म्हाका खबर आहा मातशें जाग्यार घाल. 2012 पासून 2025 पर्यंत स्पीकर सर त्या सगळ्या वर्करां कडेन हांव पयलीं आसलो, आतांय आसा आनी फुडें आसतलो. हे ताका कळपाक जाय म्हणून सांगता. आमी लाटी आमीच खाल्ल्या. 2-3 जाण हांगासर आसा. लाटी दिवपी ते आसले तेन्ना. पांयार अजूनय वळ आहा थोड्या जाणांच्या. तेजी तकलीफ व्हडली ते अजूनय आसा. हय स्पीकर सर त्या खातीर सांगलें लाटी खावन आमकांय खबर आसा, कारण पणजेन लाटी खावपाक आमीच येयल्ले. ना एक हांव म्हणून सांगता एकूच तुज मुखार हाडपाक सोदता. आतां एक स्कॅम भायल्या हें जाला की जे NIT कुंकोळे आहा दे आर सेलिंग द जॉब्स. तुज बरें आमी येयल्ले तुमकां गोवा 365 चे हेजेर तूं एक्शन घेवपा जाय. स्पीकर सर तो जे सांगता पळय न्हू, हांव NITच्या डायरेक्टर आपूण ते आपूण तुगे आयक नाही. तुगे आपूण लोकल लोकांचे मातशें तेजेर एक्शन घे. स्पीकर सर नाजाल्यार हांव HRDF आमचो सॉरी ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधानजी ताच्या कडेन सांग मातशें स्कॅम येयला पयशे घेताय ते माझी इन्क्वायरी. सर हांव ताची इन्क्वायरी करता. इनिशिएट कर. एक मिनिट स्पीकर सर सोपोवंक दी. तो आपुणूय 1.5 वर उलयता आनी हांव उलयता तेच्या मदली 20 मिनटां तोच खाता. तू उलयला म्हणटलो. स्पीकर सर मायनर मिनरल्सान म्हाका सँडाचो विशय हो अजुनूय आमचो सुटावो जावंक ना. आमी सँडा खातीर प्रयत्नरत आसा की तो विशय सुटावो करचो म्हणून, पण इट इज इन प्रोसेस. बट लॅटरायट आनी बसाल्ट हाजो विशय आमी सुटावो केलो. तांकां लॉंग लीज फ्रॉम द 5 वर्सां पासून 30 वर्सां पर्यंत जेका आसले तेजो विशय सुटावो करून तांकां दिलो. म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता, कारण इट इज अ लॉंग पेंडींग बसाल्ट आनी लॅटरायटाचो विशय आशिल्लो ते आमी विशय सोडयलो. स्पीकर सर आमी मायनिंग डिपार्टमेंटांतले वेरियस इश्यूज हे जे आसा पळय न्ही हे सुटावे केल्ले आसा. त्या डिपार्टमेंटात स्ट्रीमलायन करपा खातीर वेगवेगळ्यो गजाली सातत्यान आमी करीत आसा. स्पीकर सर ह्या डिपार्टमेंटाच्यो आमच्यो अम्ब्रेला स्कीम फ्रॉम द लोकांक पयशे दिल्या पासून ट्रकवाल्यांक भाडजीकारांक सगळ्यांक पयशे जे आहा पळय न्ही हे आमच्याच सरकारान दिला. तेंचे इंट्रस्ट आनी हे सगळे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड आनी ताच्या अंतर्गत तेजेर आत्तां उलयना, कारण डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडाचो प्रश्न येयल्लो तेन्ना सगळे डिटेलान आमी सांगला. स्पीकर सर स्पीकर सर आतां चड डिपार्टमेंटा उरूंक हांव रोखडो एक 10 मिनटाच्या भितर विशय सोंपयता. स्पीकर सर ट्रायबल डिपार्टमेंट खरें म्हणजे ट्रायबलाचो विजन प्लॅन सांगता आसतना हांव सगळ्या निव्वळ म्हज्या ट्रायबल डिपार्टमेंटाचेर सरसकट उलयलां, कारण ताणें तो प्रश्न काडून बरो केलो ज्या निमित्तान ट्रायबल डिपार्टमेंटाच्यो वेरियस स्कीम वेरियस योजना म्हणजे जवळपास 22 योजना ज्यो आसा पळय न्ही त्यो 22 योजना हाच्या पर्यंत पावल्यो आनी सगळ्यो योजना लोकां पर्यंत पावल्यो ही म्हाका बरी गजाल आसा. स्पीकर सर एक ट्रायबल भवन हो विशय जो आहा पळय न्ही परवरी आमच्या हांगासर जावपाचो बाब गोविंद गावडे ट्रायबल मिनिस्टर फाटले फावटी आसतना आमी ताचो फावंडेशन स्टोन घातलो, बट इट इज अ लॉंग पेंडींग वेरियस लिटिगेशन चालू उरली. म्हाका सांगपा खातीर खूब बरें दिसता की कंटिन्युअसली फॉलोअप केल्या उपरांत आतां ऑलरेडी ते इट इज एन विड्रॉल केस जी कोमुदातीन केस विड्रॉ केली तेजी जी केस घातलेली पळय न्ही तेंच्यांनी तर कोमुदात हेज विड्रॉल नाव सो दॅट आमकां आतां केस फुडें वचपाक काय हरकत ना. हय विड्रॉ करता. स्पीकर सर हितून हांव मुद्दामून सांगता
जो गोमंतक गौड मराठा समाज पयलींचो आहा ते आपल्याकडे प्रॉपर्टी आहा म्हणटात तांच्यांनी एक आपले रिप्रेझेंटेशन ते दिल्ले तेंच्यांनी स्पीकर सर तेंच्यांनी एक दिल्ले परत कोमुदातीनूय केस तेजेर घातलेली परत आमी रिक्वेस्टूय केला कोमुदातीक तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केला की ती केस फाटी घेवची म्हणून पण ही केस जर फाटी घेतली आसत जाल्यार म्हाका दिसता हो विशय फुडें वचपा खातीर आमकां चड तेंप लागचो ना. ऑलरेडी गव्हर्नमेंटाच्या पोझिशना भितर जमीन आसा. खरें म्हळ्यार आमचे बाय जेनिफर मोन्सेरात जे वेळाचेर रेव्हेन्यू मिनिस्टर आशिल्ले त्या वेळाचेर टोटल कायदेशीर प्रोसिजर करून सगळ्योच काही गोष्टी ही जमीन गव्हर्नमेंटाचे स्वाधीन आसा. फक्त कोमुलदादीचो विशय जेन्ना हांव मंत्री आशिल्लो त्या वेळाचेर ती केस आमी विड्रॉय करून घेतिल्ली. फक्त म्युटेशनाचो विशय जो आशिल्लो तो म्युटेशनाचो विशय गेली 3-4 वर्सां उरिल्लो आसा. म्हाका दिसता ज्यो सगळ्यो काही गोष्टी जाल्लो आसा प्रोसिजर सगळो जाल्लो आसा. विषय क्लियर आसा स्पीकर सर. एका गोष्टी खातीर येदे व्हडलें वादळ निर्माण जाल्लें आहा दोतोर. स्पीकर सर पळय कशें आसूं न्ही रिजन्स नाका दोतोर फॉर्म जावपाक जाय की हे काही गोष्टी जावपाक जाय म्हळ्यार जावपाक जाय. आणि हे फक्त गोमंतक गौड मराठा समाजाच्या भवन खातीर न्ही तातूंत भितर गव्हर्नमेंटाचे ट्रायबल भवन जे आसा जी 3 जी कार्यालय जी जी जावपाक जाय तातूंत सुद्दां डबल आसा. गोमंतक गौड मराठा कसलीच नुकसानी ना. स्पीकर सर आमकां खबर आसा की आमचे ट्रायबल डिपार्टमेंट आसतले आमचे ट्रायबल कॉर्पोरेशन आसतले हे ह्या हितून येतले आमी तितके बेगीन एक्सपर्टायट करता आणि हे ट्रायबल भवन जे आसा पळय न्ही हो विशय जाग्यार उडयता. स्पीकर सर आमी ज्यो सगळ्यो स्किमी सांगल्यो वता आमी तेस्ताच सांगल्या हांव त्यो परत सगळ्यो स्किमी रिपीट करिना कारण पयच्या हातूंतल्यान एकूच दोतोर कशें न्ही सगळे काही गोष्टी स्कीम सद्या जाता पण काय जाता न्ही इन्स्टिट्यूशन जी आसात मेन खास करून हायस्कूल आनी कॉलेजीस हे न्ही भुरग्यां पर्यंत त्यो पोस्ट मॅट्रीक स्कॉलरशीप प्री मॅट्रीक स्कॉलरशीप हेजे विशयी तो अवेरनेस बीन कांय जायना. हांवें उदाहरण आत्ताच सभागृहाचेर मांडिल्लें आसा. यू जस्ट गिव अ क्लियर इन्स्ट्रक्शन टू द रिस्पेक्टीव एज्युकेशन डिपार्टमेंटाकूय दी आनी ट्रायबल डिपार्टमेंटाक सांग प्रत्येक प्रिन्सिपालाक लेटर कर. सपोज काही गोष्टी जर ह्या भुरग्याचे न कळत जर काही गोष्टी उरले वी विल हेल्ड अ रिस्पॉन्सिबल टू द ते मॅनेजमेंटाक धरपाक जाय. ह्यो काही गोष्टी इन्स्ट्रक्शन दितो तो. स्पीकर सर ऑनलायन सुद्दां जाल्यार ते जायना. Because sir, just I highlighted that there was a reduction by 40% in this current budget on the Forest Right Act implementation. Special coaching for ST students is reduced by 50%. Vidya Lakshmi scheme reduced by 33%. And water supply, capital tribal supply is reduced by 50%. हे आणि दुसरे ते केस पळय तुका सांगिल्लें पियादाद खुलासो ते मातशें PI मातशें सांगपालें. स्पीकर सर तो जे रिड्यूस बाय म्हणटा पळय न्ही ताका कळपा खातीर सांगता आमचे सगळे बजेट युटिलायज जाल्यार सप्लिमेंटरी आनी ग्रँड ज्यो आहा पळय न्ही त्यो आमी ट्रायबल डिपार्टमेंटाक दिता तेणी भिवपाची गरज ना. ना सी येवपाक गरज ना म्हणा तुगेले स्टार्टिंगाक जे implementation of the last year's budget also several was not used. So that means what he's saying is that awareness is not there. What is the reason why this fund is going back? Create that awareness. स्पीकर सर कन्सिडर 10.23% हे कन्सिडर करून आमी एलोकेशन ऑफ द बजेट 1480 crores of rupees is then well above the allocation is required for the given tribal subplan हे आमी दिला म्हणून ताका सांगता अजून जाल्यार करपाक लायता. बाब गोविंद गावडे यांनी स्कॉलरशिपीचो विषय काढला म्हणून सांगता स्पीकर सर आता आमी ते इतके सुटसुटीत केला CM स्कॉलरशिप पोर्टलाचेर ह्या स्किमी खातीर सेंट्रल कंपोनंट आनी स्टेट कंपोनंट डायरेक्टली ऑनलायन इस्कॉला पासून हाय सेकंडरी आणि कॉलेज ह्या सगळ्या जाणांनी डायरेक्ट एप्लाय करपाक जाता. ताजे प्रोविजन ताका आसा वेगळे एप्लिकेशन दिवपाची गरज ना. त्या खातीर म्हाजी रिक्वेस्ट आसा डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनाकूय बी एक सर्क्युलर कार्ड आणि CM स्कॉलरशिप पोर्टलाचो डायरेक्टली खंयची सायट ही ताका सगळ्या जाणांक कळोवली एका आणि त्यांच्यानीच इस्कॉलांतल्यान जे जे इलिजिबल आहा तितक्या जाणांचे फॉर्म ऑनलायन भरून फॉर्म सुद्धा दिवपाची गरज ना. आमी ऑनलायन भरलेले हांव सांगता एकूच म्हणजे ट्रायबल डिपार्टमेंटाचे जे एका म्हयन्याच्या भितर पैसे मेळ्ळा पळय न्ही 13,000 भुरग्यांक एका म्हयन्या भितर पैसे मेळ्ळे एकूच स्कॉलरशिप अशी आई आणि खंयची